गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज थर्सडे आनी आमी येयल्ली झाडां पळोवपाक. म्हाका जाय मनी प्लांट. हांगा आहा मनी प्लांट. पळय रे, हे आहा व्हडले. आपूण बसला आतां थिंगा. हय थिंगाच ते देंवतेरूच. हय ओके. ग्रीन हा ये कैसा रे? ये भी 200 रुपये, ये भी 200 रुपये. और वो पर्पल फ्लावर सो हिंगासर ना बाबाचो एक धाकटोसो क्लिप एड करता. स्कॉलाचो आमी तेका हाडपाक गेल्ली पळय तेन्ना आमच्या थिंगा एक क्रेन आसलेली. सो ती तेका दाखोवपाक व्हेल्ली कित्याक आमच्या बाबाक क्रेन खूब लायक. सो तो इतलो एक्सायटेड जालो ती क्रेन पळोवन. सामको क्रेन 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 म्हणूंक लागलो ते क्रेनीक पळोवन सामको. ओके, तो इतलो एक्सायटेड आनी तो इतलो एक्सायटेड आसलो लायक कितें करूं कितें ना जालें. लायक सामकी फुडल्यान जाली न्हू ताज्या ती. सो तो हॅप्पिली सामको तो क्रेनीक पळयतालो पळय, इतलो एक्सायटेड जावन सामको. आनी लास्ट व्लॉगान हांवें तुमकां सांगलेलें पळय बाबाच्या स्कॉलान तांकां प्लांट एक्टिविटी आहा म्हूण. ओके, सो हो व्हिडिओ म्हाका टिचरीन धाडलेलो धाकटोसो जेन्ना ती प्लांट्स म्हणजे ते वाजान प्लांट्स लायतात पळय तेन्ना. ओके, सो हांवें तो थोडोसो हिंगासर एड केला व्लॉगान. ओके, आनी हिंगासर बाबा आमचो बसला पळय, टिचरीक हो आयकता तो पळय सारको टिचर सांगता पळय ती. आनी आपुणूय बी माती घालता. ओके, सो तेंच्यांनी हे भाशेन ती प्लांट्स लायल्या. ओके, ही सगळी तेंच्यांनी लायक आपापणाचे प्लांट्स आपापणे लायले आमच्या भुरग्यांनी. ओके, टिचरीचो हेल्प घेवन. सो हांव तुमकां न्हू फ्रेंड्स इवनींग टायम मेवता. ओके, आनी हांव हिंगासर करतालें गाजर का हलवा. सो फर्स्ट हांवें घेयल्या 3 गाजर आनी ते बरे वॉश केले आनी बरे सोलून तांकां ग्रेट केल्या फायन सामके. ओके, आनी ताच्या उपरांत मागीर हांवें एक पॅन घेयला, तितून 3 टेबल स्पून घी घायल्या आनी मागीर ते गाजर घायला आनी बरो फ्राय केला. ओके, लायक तो कलर चेंज जायसर लायक येल्लो ऑरेंजीस जायसर ते बरे फ्राय केले पळय हांवें हिंगासर तुमकां दाखयता पळय हिंगा. मागीर ते बरे फ्राय जाल्या उपरांत हांवें धाकटोसो एक बोल घेयला, तो बोल भर दूद एड केला. ओके, सो हिंगासर न्हू तुमी तुमचे गाजर कितले तुमी घेतात ताच्या प्रमाणे तुमी तुमचें दूद एड करपाचें. ओके, म्हजें म्हणटू गाजर थोडे आसलो सो हांवें थोडें दूद घातलां. ओके, सो तुमचे क्वॉन्टिटी प्रमाणे तुमी मिल्क आनी शुगर बी कितें तुमी एड करता पळय तें तुमच्या गाजराच्या क्वॉन्टिटी प्रमाणे करपाचें. ओके, सो हिंगासर हांवें मिल्क एड केल्या उपरांत ताका बरें शिजयलां. ओके, टील दूद आनी गाजर मिक्स जावन लायक कलरूय येवसर लायक ऑरेंज कलर येवसर हांवें तें बरें शिजयलां. आनी ताच्या उपरांत हांवें हिंगासर एड केला कंटेंड मिल्क. ओके, इफ तुमकां कंटेंड मिल्क एड करूंक नाका जाल्यार तुमच्यांनी शुगर एड करूं येता, आनी ना जाल्यार तुमी तें वायट गोड येता न्हू म्हशीचें तें एड करूं येता. ओके, ऑप्शनल तुमकां जाय पळय तें तुमच्यांनी एड करूं येता. ओके, नॉर्मली हांव करता शुगरान, बट दीस टायम हांवें केला कंटेंड मिल्कान. ओके, सो तें घातल्यान बरो मिक्सचर दिला आनी हिंगासर तुमी तुमचो टेस्ट चॅक करपाचो. ओके, लायक गोड कितलें जाय कितलें नाका पळय तें. सो म्हजें तितलें गोड जावंक नासलें म्हूण हांवें आनीकूय एड केलें. ओके, सगळें आहलें तितलें हांवें तें तितून घालून घेतलें. ही ड्राय फ्रुट्स हांव ड्राय फ्रूट चडशे गाजर का हलवान चड एड करिना कित्याक मागीर हातान सगळे ड्राय फ्रुट्सूच लागता, ताका लागून हांव एड करी मोस्टली कॅज्यू. ओके, सो हे बरे बारीक कट करून घेतल्या आनी कॅज्यू आतांच एड करिना कित्याक मागीर ते कॅज्यू लायक सॉफ्ट जातल्यो. सो ताका लागून हेका आतां आमी एड केला कंटेंड मिल्क न्हू. सो हें बरें सामकें शिजोंक जाय. ओके, आतां गाजर मिल्क आनी कंटेंड मिल्क बरें सामकें शिजोवन येयल्या उपरांत मातशें दाट जावंक जाय. ओके, सो हिंगासर आतां बरो पळय खतखतो येता. ओके, खतखतो येयल्या उपरांत कलर बी चेंज जातलो आनीकूय बी. ओके,
हे स्टेजीचेर हिंगा आतां मातशें दाट जायत येयला तें, सो तेन्ना हांवें कॅज्यूनट्स एड केल्या. ओके, सो कॅज्यूनट्स वान्स एड केल्या उपरांत न्हू ते स्टर करीत रावंक जाय, कित्याक ते रोखडेंच मागीर शिजोन येता, कित्याक ऑलमोस्ट ते शिजोन येयल्ले न्हू. सो ताका लागून ओके कंटिन्युअसली न्हू म्हणजे स्टर करीत रावंक जाय, दवलो मारीत रावंक जाय ताका, नाजाल्यार ते पोंदाक लागता. ओके, आनी तें मातशें शिजोवंक जाय टील तें मातशें थीक जायसर. ओके, ताचें दूद घातलां न्हू आमी, तें मातशें सुकोसर सामकें बरें हे भाशेन तें सारकें शिजोवन घेवंक जाय. ओके, सो हिंगासर म्हजो हालवा रेडी. कांय शिजला सामको सुक्को. ओके, सो तुमकां प्लेटींग करून दाखयता. सामको काय बरो जालो पळय, कलर बी सामको नॅचरल, कांय एड बी कांय करूंक ना. हॅलो फ्रेंड्स, हांवें हेच्या पयलीं तुमकां गाजर का हलवाची रेसिपी घायल्या पळय, फूल रेसिपी दिल्या तुमकां. ओके, इफ आजुनूय कोणें गाजर का हलवा ट्राय करूंक ना जाल्यार प्लीज तुमी घरा कडेन ट्राय करूंक जाता. ओके, इजी आहा तो, सिंपल सामको. तुमी तो ट्राय करूं येता. हांवें रेसिपी म्हणटू फूल घायल्या. ओके, सो ट्राय करा आनी म्हाका सांगा तुमचो गाजर का हलवा कहो जाला आनी कितें पळय तें म्हाका मागीर तुमी कमेंट केल्यार जालो. ओके, ही रेसिपी म्हणटू लायक ही म्हजी स्टायलीन जे हांव कोत्ता पळय ते स्टायलीन. ओके, थोडी जाणां घोडे दुसरे भाशेनी कोत्ता आसतली, बट हांव चडसो हेच भाशेन कोत्ता. ओके, आनी येस आयज आमची येयल्या शोकेश आनी मॅट्रस. ओके, आमच्या बेडाचो. सो तुमकां हांव ती शोकेशी दाखयता थोडोसो क्लिप काडून, आनी बाबा बसला ते शोकेशीन तेंय बी तुमकां दाखयता हांव. ओके, आपूण हाडटा तीच आपूण वचोन भितर बसला कॅबिनेटान त्या, तेंय बी दाखयता तुमकां. आनी मॅट्रस बेडाक घालून दाखयता. ओके, फूल बेड रेडी बी कोत्ता, विदावट बेडशीट बी घालून तुमकां पयलो दाखयता, आनी वीथ बेडशीट. सो बिफोर आनी आफ्टर लूक घालता तुमकां. आनी तेच भाशेन स्टार्टींग बी थोडेशे क्लिप्स घातले की आमी फार्मान गेल्ली म्हणून झाडां हाडपाक. ओके, सो हांवें थोडेशे थिंगा शूट केले, ताचे उपरांत शूट करूंक ना, बट आमी थिंगासर समथींग अरावंड 8 हँगींग वाजीस घेयल्या. ओके, ते आनी म्हाका शूट करपाक मेळोंक ना. ओके, सो ते हांव तुमकां म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान केन्नाय दाखयतलें, लायक आमच्या टेरेसीचो फायनल लूक दाखयता न्हू पळय त्या व्लॉगान बी तुमकां दाखयता. ओके, सो थिंगासर आमी 8 वाजीस घेयल्या. ओके, मनी प्लांट आनी कसली कसली झाडां घेयल्या, आनी हेचेरूच हांव व्लॉगूय बीन एंड करता. ओके, इफ तुमकां आयचो म्हजो धाकटोसो व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, आनी आजून कोणें म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. ओके, टील देन हांव मेवता तुमकां म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान, दॅट इज फाल्यांच्या व्लॉगान. ओके, टेक केअर, बाय. आनी हिंगासर आपूण बाबा भितर वचून बसला पळय एका कॅबिनेटान आपणाची टॅडी घेवन, आनी कितलो क्यूट स्मायल करून म्हाका दाखयता.